नेहरू युवा केंद्राच्या 50 वर्सां निमित्तान आयोजित केल्ल्या ह्या युवा उत्सव कार्यक्रमाक व्यासपीठार म्हजे बरोबर आसात गोंय राज्याचे क्रीडा मंत्री म्हजे मित्र बाब गोविंद गावडे, नेहरू युवा केंद्राचे उपसंचालक श्री कालिदास घाटवळ, व्यासपीठाचेर आसात आमचे डॉक्टर शेखर साळकर, महेश गांवकर आनी त्याच बरोबर NSS कोऑर्डिनेटर बाब नितीन सावंत. म्हज्या समोर बसलेले नेहरू युवा केंद्राशी रिलेटेड गेली कितलीशींच वर्सां नेहरू युवा केंद्राचे संचालक आसात, आपले NSV म्हणून व्हॉलंटियर्स आसतले किंवा नेहरू युवा केंद्राच्या कार्यक्रमात वांटे घेवपी कितलेशेच सगळे जाण म्हज्या समोर हांव पळयतां. फाटली गेली 20-25 वर्सां सातत्यान नेहरू युवा केंद्राच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमात म्हाका मेळटात, म्हाका दिसतात. आनी नवीन युवा मित्र आनी मैत्रिणींनो, जे नेहरू युवा केंद्राच्या हाच्या युवा उत्सव ह्या कार्यक्रमात हांगासर आयल्या, त्या सगळ्यांचे हांव मना काळजांतल्यान स्वागतूय करता. गेली 50 वर्सां नेहरू युवा केंद्र काम करता आनी 50 वर्सां पुराय जाल्याच्या निमित्तात आमचे खेळा मंत्री अनुराग ठाकूर हांच्यांनी युवा उत्सव कार्यक्रम प्रत्येक जिल्हा लेवलाचेर घेवपाचें ठरयलें आनी त्या निमित्तात एक युवकांच्या मदीं एक उत्साह क्रिएट जावचो ही त्यांची संकल्पना आसा. खेळा मंत्री बाब अनुराग ठाकूर हांच्यांनी खेळा मंत्री जाल्या उपरांत वेगवेगळे खेलो इंडिया आसतले, फिट इंडिया मुवमेंट आसतले, असे वेगवेगळे कार्यक्रम पुराय देशभर ते मनयत आसा. आनी फाटली 50 वर्सां बाब कालिदास घाटवळ आतांच उलयता आसतना तांच्यांनी सांगलें की फाटली 50 वर्सां युवक घडोवपाचें काम हे सातत्यान नेहरू युवा केंद्र करता. आमी युवक घडोवपा खातीर त्यांनी म्हटलां ते योग्य आसा. आमी पळयता की शाळा, कॉलेज, हाय सेकंडरी आनी डिग्री, प्रोफेशनल कॉलेजीस हे एक फक्त डिग्री दिवपाचें माध्यम आसा. आमी म्हणटा की तांकां डिग्री मेळटा, डिग्री मेळ्ळ्या उपरांत खरेंच ह्या समाजा खातीर कितें करप हे खरेंच तांचें कॉन्ट्रिब्युशन आसता काय कितें, हें शिक्षण तांकां थंय दिलें वता काय कितें. डिग्री सगळी कडेन दिता, डिग्री मेळची आनी तितूंतल्यान आपल्याक एक नोकरी मेळची आनी नोकरी मेळ्ळ्या उपरांत आपूण आपल्या खातीरच काम करचें. पण नेहरू युवा केंद्राच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता आज तेंच्यांनी दवरलेली कॉम्पिटिशन्स किंवा गेली 50 वर्सां सातत्यान नेहरू युवा केंद्राच्या चळवळीत, म्हणजे हांव स्वता लागच्यान नेहरू युवा केंद्र फ्रॉम 1996 टू टील डेट नेहरू युवा केंद्राचे कार्यक्रम सातत्यान पळयता. कारण म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे बाब कालिदास घाटवळ हांच्यांनी आत्ताच उलयले त्या प्रमाणे 96तलो पयलो कार्यक्रम, म्हणजे तुमी विचार करात. म्हाका अजूनय याद जाता बिचोलेंतली आमी रस्त्यार नो टॉबॅको रॅली घेवन भोंवता आसतना डॉक्टर शेखर साळकर ती इनॉग्रेट करपाक आयिल्लो. हांव आयज क्लीन इंडियाची रॅली हांव इनॉग्रेट करतालो ऑन द सेम धर्तीचेर. म्हणजे डॉक्टर शेखर साळकरूय तेन्ना यंग आशिल्ले सामके. आनी तेन्नाच्यान म्हणजे गेली 25 वर्सांय ते नो टॉबॅको किंवा कॅन्सर अवेरनेस हाजेर ते काम करता. ताज्या उपरांत नेहरू युवा केंद्राचे विविध कार्यक्रम 96तल्यान आयज पर्यंत, म्हणजे उत्तर गोंयांत आसतले, दक्षिण गोंयांत आसतले, महाराष्ट्रांत आसतले, कर्नाटकांत आसतले, वेगवेगळे कार्यक्रम टील दिल्ली पर्यंत हांवें तेंचे कार्यक्रम तांच्या वेगवेगळ्या नेहरू युवा केंद्राचे वेगवेगळे संयोजक, म्हणजे 96 पासून आतां पर्यंत त्यांचे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डेप्युटी कोऑर्डिनेटर्स, परत सगळे जाण जितके येवन गेले त्यांच्या कडेन एकदम म्हजो लागचो संबंध. सावथाकच्यान रिटायर्ड जाल्ले बाब शिरीश लवंदे आनी हांगा आतां कालिदास घाटवळ आसा, बट ताच्या मदीं खूब जाण येवन गेले जेंच्यांनी युवा पुरस्कार आसतले, यूथ क्लब पुरस्कार आसतले किंवा स्टेट यूथ अवॉर्ड मेळपा खातीर, म्हणजे तेन्ना गोंय हे महाराष्ट्रा बरोबर कोऑर्डिनेट केले वयताले आनी आमच्या स्टेटीक केन्नाच पुरस्कार मेळनाशिल्लो. इट इज म्हाजो कंटिन्युअसली एफर्ट्स आसलो की स्टेटीक वेगळो स्टेट पुरस्कार मेळचो आनी त्या निमित्तान म्हणजे 2002 उपरांत स्टेटीक वेगळो राज्य पुरस्कार मेळपाक सुरवात जालो. जाल्यार स्टेट पयलीं महाराष्ट्रा बरोबर कंपेर जाताली. ह्या युवा केंद्राच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे आमी जी म्हणटा की युवक घडोवपाची चळवळ, वेगवेगळ्या जाणांक एक व्यासपीठ मेळोवन दिवपाचें काम हे नेहरू युवा केंद्रांतल्यान सातत्यान केलां. जाका आमी म्हणटा की लिडरशीप कॅम्प, जे 3 दिसाचे, 15 दिसाचे, 8 दिसाचे दर वर्सा म्हणजे डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर, स्टेट लेवलाचेर आनी नॅशनल लेवलाचेर ते ऑर्गनायज करता. त्या कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान सातत्यान खरी लिडरशीप समाजात जेची गरज आसा. आमी म्हणटा की सामाजीक क्षेत्रात काम करता आसतना, सामाजीक क्षेत्र म्हटल्या उपरांत खेळा मळाचेर आसतलें, सामाजीक मळाचेर आसतलें, कल्चरल क्षेत्रांत आसतलें किंवा राजकीय क्षेत्रांत आसतलें, बेज लिडरशीप जी तयार जावपाक जाय
ताका कोणी तरी खतपाणी घालपाक जाय आसता आनी तें खतपाणी सातत्यात नेहरू युवा केंद्रा कडल्यान दिलें वता, बुस्ट दिलो वता आनी त्या निमित्तांत आपल्या गांवांत काम कितें करचें. म्हाका आतां खूब बरें दिसलें की साळांतलो शिवाजी क्लब फुडें येवन तेंच्यांनी आपलो ज्या तांकां पुरस्कार स्टेटीचेर मेळ्ळा तेंच्यांनी आपलो अवॉर्ड हांगासर घेतलो. म्हाका याद जाता म्हणजे इन 99 एज अ यूथ क्लब प्रेसिडेंट हांवें अशाच पद्दतीचो यूथ क्लब अवॉर्ड तांच्या अस्नोडांतल्या फंक्शनान येवन हांवें स्वता यूथ क्लब अवॉर्ड हांवें घेतला हाजीय म्हाका याद जाता. आनी त्याच निमित्तांत यूथ क्लबान एक काम करपाची संद ही सातत्यात म्हणजे आपलो यूथ क्लब कसो व्हडलो करचो आनी त्या बरोबर आपूण कसो व्हडलो जावचो. म्हणजे सुरवात साई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन ह्या क्लबाच्या माध्यमांतल्यान जाली. नेहरू युवा केंद्र हाच्या कडल्यान ताका यूथ क्लब अवॉर्डूय मेळ्ळो आनी यूथ क्लब अवॉर्ड मेळ्ळ्या उपरांत साई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन कन्वर्टेड इंटू द साई लायफ केअर. आनी हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता म्हाज्या समोर आशिल्ल्या भुरग्यांक इन द इयर 2000 आमच्या साई लायफ केअर हाचे कडेन जवळपास 52 स्टाफ एम्प्लॉय करताले आमी. आनी हे सगळे म्हणटाले तुमी 52 स्टाफाक पेमेंट कोण दितालो काय म्हणून. हांव आतां एम्प्लॉय करता तें सांगना. साई लायफ केअरान 52 स्टाफ आमच्या कडेन काम करतालो आनी ह्या 52 स्टाफाक काम करतालो ती सॅलरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी अदर कॉर्पोरेट्स म्हणजे फॉर स्पेशली मेन्शन करपाचें जाल्यार डेम्पो ग्रुप ऑफ कंपनीज म्हणजे श्रीनिवास डेम्पो हांच्यांनी आमकां कावन्सिलींग प्रोजेक्ट इन 2000 सँक्शन केल्लो. जवळपास आमी 6 स्कुलांनी कावन्सिलींग करताले तेन्ना गव्हर्मेंटातूय बी स्कूल कावन्सिलींग प्रोजेक्ट सुरू जावंक नाशिल्लो. गव्हर्मेंटात स्कूल कावन्सिलींग प्रोजेक्ट इन 2008 उपरांत जाला. म्हणजे 6 वर्सां कावन्सिलींग प्रोजेक्ट फक्त आमचो NGO आनी संगत हे दोनूच NGO चलयताले. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे वुमन एंड चायल्ड आसतलो किंवा हाजे अंगणवाडी आसतली किंवा तेंचे एड्युकेशन कावन्सिलींग आसतलो किंवा हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट आसतले. नॅशनल एड्स कंट्रोल सोसायटी हांच्या मार्फत आमच्या कडेन प्रोजेक्ट फॉर द ट्रकर्स, प्रोजेक्ट फॉर द सेक्स वर्कर्स हे प्रोजेक्ट 2000 सालांत चलताले. म्हणजे आज 22 वर्सां पयलीं हे प्रोजेक्ट आमच्या NGO कडेन चलताले. हांवें कित्याक सांगता मुद्दामून म्हणजे तो NGO म्हजो आयजूय काम करता. आयजूय त्या NGOन जवळपास 72 भुरगे काम करतात. म्हणजे ताजी वेगवेगळे कडेन ऑफिसीस आसा आनी तो NGO म्हणजे साई लायफ केअर आनी वीच इज देन कन्वर्टेड इंटू द परत त्याच्याच माध्यमांतल्यान आमी साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट, साई पॅरामेडिकल इन्स्टिट्यूट हे 2014तल्यान हांव सुरू करपाक शकलो. आनी आज म्हणजे हांव मोठ्या अभिमानान सांगता 2014त साई नर्सिंग आनी साई पॅरामेडिकल इन्स्टिट्यूट सुरू करता आसतना एडमिशन घेवपाक कोण तयार नाशिल्लो. आमी सांगलें की ANMाक एडमिशन घे म्हणून कोणूच येवन एडमिशन घेयनाशिल्ले. की कसलो कोर्स काय म्हणून खंय काम मेळटलें काय म्हणून म्हाका विचारला. हांव सांगता आमदार आसतना म्हाका विचारला. त्या ANMाक म्हणजे 2014 उपरांत आज 2022 250 भुरगे वेटिंगाचेर आसा म्हाका एडमिशन दिता काय म्हणून. 2014 पासून 2022 पर्यंत 500 भुरगे पास आवट जाले. ANM नर्सिंग पॅरामेडिकलांतले एक्सरे टेक्निशियन, ऑप्थॅल्मिक टेक्निशियन, DMLT भितरले 500 भुरगे 90% भुरगे गव्हर्मेंटात नाल्यार सेमी गव्हर्मेंटात एम्प्लॉय केल्ले आसा. आतां आमी मणिपाल हॉस्पिटलाच्या बरोबर पयरूच एग्रीमेंट सायन केला. तेंच्यांनी सांगलां की तुमचो भुरगो कोण पास आवट जाल्लो तितक्यांक आपल्या कडेन धाडात म्हणून आमी एम्प्लॉय करता. कोण जेणी कोर्स कंप्लीट केल्लो तितक्यांक आपल्या कडेन धाडात आमी एम्प्लॉय करता. आमी मुक्ता ऑप्टिशियन कडेन आत्तां एग्रीमेंट परत सायन केला. तांच्यांनी म्हटलं तुमचो पास आवट जाल्लो प्रत्येक भुरगो आपल्या कडेन धाडात. आमकां 7000 ऑप्थॅल्मिक टेक्निशियनची गरज आसा. हांवें हे कित्याक फक्त म्हाजो सांगण्या फाटीमागचो उद्देश इतकोच. हांव फक्त हे आमदार आनी मुख्यमंत्री जालो म्हणून करूंक पावूंक ना. हाची ल्हानशी सुरवात हाजी आमी म्हणटा की क्लबाचो प्रेसिडेंट हेच्या माध्यमांतल्यान जी जाल्ली तितूंतल्यान वेगवेगळे कार्यक्रम आसतले. मागीर ती एकांकिका स्पर्धा आसतली, क्लिनिनेस ड्रायव्ह आसतलो, मेडिकल कॅम्प आसतलो, हेपेटायटीस B कॅम्प आसतलो. अशे वेगवेगळे जो कार्यक्रम म्हणजे आमी म्हणटा की राष्ट्र आनी केंद्र करता किंवा नेहरू युवा केंद्र, सोशल वेलफेअर बोर्ड अशे वेगवेगळ्यो संस्था ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो संस्था जे कार्यक्रम इम्प्लिमेंट करतात ते कार्यक्रम गांवांत आनी आपल्या पुराय तालुक्यांत जिल्ह्यात इम्प्लिमेंट करप हें तेन्ना संस्थेचें काम आशिल्लें. जर आपल्याक व्हडलो जावपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता निश्चित रित्या समाजात काम करीत रावप गरजेचें आसा. सगळे यंग एज आसात. फक्त हांव म्हाज्याच खातीर काम करतलो म्हटलें जावचें ना. हांव समाजा खातीरय काम करतलो. हांव म्हाज्या बरोबरच्या भुरग्यां खातीरय काम करतलो. आनी हे जर करीत रावले जाल्यार ऑटोमॅटिकली आमी ग्रो जायत रावतले, व्हडले जायत रावतले.
म्हणून म्हाका खूब बरें दिसलें की आज 2 सरपंच तेंच्यांनी नेहरू युवा केंद्राचे व्हॉलंटियर्स आसात, बट व्हॉलंटियर आसतना सुद्दां तेंच्यांनी गांवचे आपल्या प्रतिनिधित्व करता. म्हणजे जशें आमी म्हणटा की नेहरू युवा केंद्राचे निश्चित रित्या म्हणजे हांव म्हणटलो की म्हज्या कामात नेहरू युवा केंद्राचोय एक वांटो आसा, जेणी आयज पर्यंत म्हणजे ह्या स्टेप चडत चडत हांव वयर पावपा खातीर म्हणजे ह्या सगळ्या वांटेकारीत नेहरू युवा केंद्र एक वांटेकारी आसा ज्या म्हाज्या कॉन्ट्रिब्युशनात कामात अशा पद्दतीन. त्या खातीर आयच्या ह्या नेहरू युवा केंद्राची 50 वर्सां मनयता आसतना हांव नेहरू युवा केंद्राच्या सगळे तेंचे NSVs आसतले, तेंचे कॉर्डिनेटर आसतले, डेप्युटी कलेक्टर बाप डेप्युटी तेंचो कॉर्डिनेटर बाप गांठवळ हांकांय हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी आयज दीसभर जावपी ह्या कार्यक्रमांतल्यान वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स तेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्या, तेकाय बी शुभेच्छा दिता. आनी वता वता आसतना एकच सांगतलो, आमी बी घडलो तुमी बी घडाना इतकें म्हणटा आसतना निश्चित तुमकां सगळ्या जाणांक एक स्कोप आसा, वाव आसा काम करपा खातीर. आनी आज गोंयांत तर हांव पळयतां की खूब मोठ्या प्रमाणात स्कोप वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आसा. म्हाका बरेच जाण विचारतात खंय संदी आहा काय म्हणून. गोंयांत संदी आहा तितक्यो आनी खंयसरूच संदी ना. कारण बाकीच्या राज्यांनी इतल्या मोठ्या प्रमाणात NGO क्लब्स काम करतात, बट गोंयांत फक्त जे थोडेशे NGO आसात ते सरकाराचेर केसीत घालपाचें काम करतात. त्या ती तुमच्या सारकेले NGO जे क्लब्स हे पॉझिटिव्ह काम करपाची आनी एक पॉझिटिव्ह वायब घेवन फुडें वचपाची गरज आसा. आनी आमी म्हणटा की ह्या राष्ट्र उभारणीत आनी नवभारत निर्माण करपा खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ज्या पद्दतीत काम करता आनी ह्या नवभारत निर्माणांत आमकां सगळ्या युवकांक समावून घेवपा खातीर आमच्या देशाचे अनुराग ठाकूर खेळा मंत्री ज्या पद्दतीत काम करता, आमी सगळ्या जाणांनी जर निश्चित रित्या तांच्या बरोबर वांटेकारी जाले आसत जाल्यार आमी नवभारत निर्माण करूं शकतले. तुमी मुद्दामून जर पळयशात ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी 2014 पासून आतां पर्यंत सुरू केल्ली सगळी मिशन पळयात. सगळी मिशन जेन्ना म्हणटा तेन्ना क्लीन इंडिया मिशन, फीट इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टँड अप इंडिया, हे प्रत्येक गजाल जी आसा म्हणजे क्लीन इंडिया पासून फीट इंडिया पर्यंत ही आयच्या तरणाट्या खातीर आसा. आयचो तरणाटो जर फीट आसलो जाल्यारूच हो देश फीट उरपाक शकता. आनी म्हणून तर हांव तुमच्या कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी अशा पद्दतीचे ह्या सगळ्या मोहिमेत भाग घेवचे आनी नवभारत निर्माण करपा खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वप्न साकार करचे. जय हिंद, भारत माता की जय. सगळ्यांनी फक्त म्हाज्या बरोबर एकदाच घोशणा दिवच्यो जेणे करून त्यो घोशणा अनुराग ठाकुराक आयकूंक वयच्यो की युवा उत्सव कार्यक्रम हांगा सुरवात जाला.